गरीब ब्राह्मण देवस्थान त्यांच्यानी ही सेकंड जी वारी आमचे मुरगांव सड्या वरसून सुरू जाल्लेली आसा आणि हे सेकंड इयर आणि हेज्या लागून म्हाका दिसता खूप लोकांचो हातभार लागलेलो आसा आणि सगळ्यांचे अशें सांगलेले आसा ह्या फावटी 120 लोक वयतले टोटल तांकां आयच्यान 14 दीस लागतले पंढरपूर पावपाक. दे वील बी कवरींग म्हणजे अरावंड एक आमचे 500 किलोमीटर ते सुमार चलत वयतले आणि म्हाका दिसता फक्त देवा कडेन इतलेंच मागता की तांकां सगळ्यांक बरो आरोग्य दी. आमी हे मुरगांव वारकरी संस्था दुसरी पायी वारी आमची सड्या वयल्यान पंढरपुरा वयता. पहिली वारी आमची बरी सफल जाली. आमी सगळ्यांनी मिडियांचो कॅप्चर केला. सगळ्यांक खबर आहा की गोंयभर आमची वारी बरी फेमस जाल्ल्या. तशीच आमी आतां ही वारी दुसरी वारी जी तशीच आमची संपूर्ण जाव. सगळ्यांनी आमकां भरपूर आशिर्वाद दिलेले आसा. सगळ्यांची मनोकामना की बरी वारी जावनी. ह्या वर्सा आमचे लोक बरे वाडलेले. गेल्या वर्सा 54 आसले, ह्या फावटी 120 जाल्लेले आसा. जाणट्यांक 1 लाखाक भावीक ते पंढरपूर वारीक लोक येता आणि ह्या जाणट्यांक हांगल्यान व्हरप आणि तांकां हाडून परत त्यांचे स्वाधीन करप फॅमिलीचे ही खरेच आनंदाची गोष्ट आसा. अशीच ही फुडल्या वर्सा सुद्दां आयचे जवळ 115 सुमार लोक जाल्ले आसा. हे तेंचे दुसरे वर्स. गेल्या वर्सा बीन आमी पळयला की धाकट्या भुरगीं तशी जाणटी जी बायलां आसलेली हात सुद्दां कोणाचो फ्रॅक्चर जाल्लो ती सुद्दां गेली आणि सुरक्षीत परत येयली. हे फक्त देवाच्या आशिर्वादान ते हे संभव जाता. आणि ह्या वर्सा बीन हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की सगळ्यांची ही यात्रा सफल जावनी. जी का वारी जाते त्या वारीला म्हणजे देवतेचा आशीर्वादच पाहिजे, कारण इतकी लोक एकदम जमून एक विचाराने एकमत जायला. पण ह्या सगळ्या ह्या कमिटी नसून दे हे कोण भक्त म्हणजे सगळ्यांनी विचार करून जे केलेलं आहे ते व्यवस्थित आहे. त्याच्यामध्ये कोणालाही आरोग्य त्रास होता कामा नये. सगळ्यांना व्यवस्थितपणे ह्या देवाने नेऊन त्यांना आणायला पाहिजे एवढं. आज आमची मुरगांवची दुसरी पायी वारी आमच्या ह्या संभाजीनगरसून वयता. आज आमच्या वारीन 120 वारकरी आसात. आमची दुसरी पहिली वारी आमची पांडुरंगान आमकां बऱ्याच लोकांक बऱ्या भक्तांक बरो आशिर्वाद दिलो. आणि जी लास्ट वर्सा आमची 54 वारकरी आसलेले, यंदा आमचे 120 वारकरी जाले. भक्ती विठ्ठलाची भक्ती आमच्या अख्ख्या संभाजीनगरान सगळ्यांच्या घराघरांत पावपाचो प्रयत्न आसा. तो खरोच डबल जायत चाललेलो आसा.